आमचे खुबशे कार्यकर्त्याची हत्या केरला आणि बेंगॉल ह्या दोन स्टेटींनी जाता आणि एक पॉलिटिकल किलिंग हे चालू करप हे दोन्ही राज्यांनी खंय तरी लोकांमध्ये भय निर्माण करपाक एक भारतीय जनता पक्ष जो सतत ह्या दोन्ही राज्यांनी वाढत आसा आणि केरळाचे उदाहरण घेतल्यार 2%, 6%, 9% आणि गेल्या इलेक्शनात 15% अशें पावले वोट शेअर. एक आमचो आमदार निवडून आयलो म्हणजे केन्नाच थंय न निवडून येवपाची परंपरा आशिल्ली ती पक्षाक मोडून कार्यकर्त्याच्या नेटाचेर एक आमदार निवडून हाडलो. ही जी पॉलिटिकल किलिंग्स जाता ते कन्नूर ही डिस्ट्रिक्टान ज्या जाग्या वयल्यान खुद्द त्या राज्याचो मुख्यमंत्री पिनराई विजयनच निवडून येता हाच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड जाता. इनफॅक्ट अशें अतिशयोक्ती जावची ना की केरला सरकारचे फाउंडेशन हे संघाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या मर्डराचेर बेस्ड आसा आणि तातूंत चीफ मिनिस्टर हो एक स्वताच एक्युज्ड आसा. जवळजवळ 270 कार्यकर्ते म्हणजे संघाचे भारतीय जनता पक्षाचे हे ह्या पॉलिटिकल व्हायलन्साचे बळी जाल्ले आसा. एक अत्यंत ब्रुटल व्हायलन्स रस्त्यार भर पीक अवर्साचेर ताचे फॅमिली मेंबर्साचे फुडें कापून काडटा. तांचे चॉपर्स आसले चॉपर्स घेवन जवळजवळ कुडके करता अशी अमानुशी हत्या ते चालू आसा. आणि ह्यो घटना एक आळो घालपाक डेमोक्रेटीक प्रोसेसांतल्यान आवाज दिवपाक आमी जनसुरक्षा यात्रा ही हातान घेतल्या. गोंयची सगळ्या कार्यकर्त्यांची भारतीय जनता पक्षाची सॉलिडॅरिटी हे सगळे आमचे केरळान वेस्ट बेंगॉलाचे कार्यकर्त्यां बरोबर आसा आणि म्हणून आमचे मुख्यमंत्री फाल्यां केरळाक स्वता आसतले त्या मोर्चाचें नेतृत्व करपाक आणि आमी हांगा सोमार दीस आमची सॉलिडॅरिटी आमी तांच्या बरोबर आसा हे दाखोवपाक सांजचे 4 वरांचेर आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या पणजे कार्यालयान जमतले आणि थंयच्यान मोर्चा काडून आझाद मैदानाचेर ते सांगतात. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या हाका भरपूर पब्लिसिटी दिवची. आमी 16 तारखेक आझाद मैदानाचेर हेचे समारोप करतले आणि ते समारोपाक आमचे माजी मंत्री राजन आर्लेकरजी तसेच राज्यसभा सदस्य तसेच भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरजी, सदानंद तानावडे तसेच माजी आमदार पणजेचे सिद्धार्थ भाई हे आसतले. त्यांना सगळ्यांक हांव विनंती करता की हेंच्यांनी जे मानव हत्या जाता केरळाक तेंच्यांनी हेका पाठबळ दिवचो आणि तेंचे फॅमिली जे आमी हांगा रावन निश्चित करतले तांकां तुमी सगळी ही मिडियाच्या मार्फत तेंच्या घरा पर्यंत पावोवची अशी हांव विनंती करता. कन्नूर ह्या डिस्ट्रिक्ट म्हणजे ज्या डिस्ट्रिक्टच्यान स्वता थंयचो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हो आसा हांच्यान ताणें तेन्ना पदयात्रा चालू केल्ली. आमी सगळ्यांनी प्रेसाच्या माध्यमांच्यान पळयलें न्यूज चॅनल्साचेर की थंयचे आमचे कार्यकर्ते प्रेसा कडेन उलोवन तांच्यांनी दाखयलें तूं एक मारो हम 10 तयार होंगे. तशेंच प्रत्येक गोंयकाराची आमचे गोंयचे कार्यकर्ते जे आसा हांची सुद्दां तयारी आसा आमची सगळ्यांची तयारी आसा. हें जर बंद जायना जाल्यार आमची स्वता केरळाक वचून आमच्या कार्यकर्त्यांक थंय सपोर्ट दिवपाची आमची प्रत्येक गोंयच्या कार्यकर्त्याची तयारी आसा. ही जी संख्या 270 जाण थंयसर हेंचे मर्डर जाले की प्रत्यक्षान पिक्चर जे येता समोर की हे जे व्यक्ती सगळे आसात ते सगळेच संघाक आणि बीजेपीक कनेक्टेड व्यक्ती आसात. आणि जेन्ना जेन्ना अशे अत्याचार जाता केरळान त्या वेळाचेर जेन्ना ऑफिशियली कंप्लेंट्स करतात तेन्ना त्या वेळाचेर तेजे FIR फायल जाना तेजे कंप्लेंट्स कोण रजिस्टर करिना. इतकेच न्हय येदे मोठे संख्येन जेन्ना जेन्ना मर्डर जाता तेन्ना एक मानव हत्या सुद्धा विचार करीत नाल्यार सरकार खंय तरी कॉम्पेन्सेशन दिता हे प्रत्यक्षात सगळ्यांक खबर आसा. पूण ही सुद्धा गोष्ट प्रत्यक्षात काही घडना. म्हणूनच अर्थातच ह्या विषयात सरकार जो आसा तो निषेध करपाच्या लायकीचोच आसा आणि त्या दृष्टिकोनान भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात ह्या गोष्टीक निषेध करता. ज्या प्रमाणे जसले केरळाचे गव्हर्नमेंट
आमच्या कार्यकर्त्याचेर हल्लो करता, एक नरस हा असो एक करता, ते अटॅक करता, म्हणजे माणुसकी उरलीच ना सरकारान त्या काँग्रेसीच्या. म्हणून हांव भारतीय जनता गोवा तर्फे ते काँग्रेस आनी कम्युनिस्ट पार्टी आसा, हे दोगांनी मेळोन जे कृत्य करता तेजो हांव निशेध करता.